नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबऱ्या पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। म्हादयच्या प्रस्नाचेर मुख्यमंत्र्यान आपयल्या सर्वपक्षीय बसकेर विरोधकांनी घालो बहिष्कार। म्हादय वाचोवपा खातीर भाजपा सरकार सक्षम आशिल्ल्याचो मुख्यमंत्र्याचो दावो। म्हादयच्या विशयाचेर खासा अधिवेशन आपोवची विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी केली मागणी। प्रस्न सुटावो जायना जाल्यार मुख्यमंत्र्यान दिवचो राजीनामो, विरोधी पक्ष फुडाऱ्याचे म्हणणे। म्हादय खातीर गोंयच्या लोकांनी येवचे पडटले एकठांय। खंयच्याच राजकीय पक्षांत ना म्हादय वाचोवपाक कापासतात। मोपा विमानतळाचेर थळाव्या टॅक्सीकारांक प्राधान्य दियात, नाजाल्यार तोंड दियात। टॅक्सीकारांच्या आंदोलनाक पेडणेच्या आमदारान दिली सरकाराक शिटकावणी। 22% देंवले गोंयचे जीएसटी कलेक्शन। जीएसटी बुडोवपी वेवसायिकांचेर करतलो कर कारवाय, मंत्री माविनाची शिटकावणी। आनी सर्वोच्च न्यायालयाचो आदेश वगळावन सरकार हाडूंक सोदता डबल ट्रॅकिंग प्रकल्प। डबल ट्रॅकिंग हो कोळसो हाडपा खातीरूच सरकारान केल्लें कारस्थान। आता पळोवयात खबरो विस्तारांत। म्हादय उदकाविशीं निर्माण जाल्ल्या प्रस्नाचेर मुख्यमंत्र्यान आपोवणे केल्या सर्वपक्षीय बसकेंत विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी बहिष्कार घालो। भाजपा अपक्ष आमदार आनी मोगो सोडून खंयचोच पक्षाचो आमदार ह्या बसकेक हाजीर रावंक ना। विरोधी पक्षांक म्हादयत कितें पडूंक ना, ते म्हादयचेर राजकारण करतात असो आरोप करीत भाजपाचे सरकार म्हादयचो प्रस्न सुटावो करपाक सक्षम आसा अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां। हे विशीं कायदेशीर लढो दितनाच केंद्र सरकारा कडेन म्हादय विशीं सरकार 3 मागण्यो करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां। 40 आमदारांक आमी इन्व्हिटेशन दिल्ले आणि सगळ्या खासदारांकूय इन्व्हिटेशन दिल्ले। आज फक्त भारतीय जनता पार्टीचे सगळे आमदार, इंडिपेंडंट आमदार आणि एमजीपी हे फक्त हांगासर प्रेझेंट रावले। काँग्रेसचो आमदार एकटोय प्रेझेंट रावंक ना, गोवा फॉरवर्डचोय रावंक ना, आरजीचोय रावंक ना आणि आम आदमीचोय रावंक ना। आउट ऑफ द बेजीन उदक भरपा खातीर म्हादयच्या बेजिनांतलें उदक भायर व्हरपाक हो आमचो सुरवातीक विरोध आसलो, तो आतांय विरोध त्याच पद्दतीन आसा आणि फुडेंय उरतलो। दुसरी गजाल, डीपीआर एप्रुवल जे सेंट्रल वॉटर कमिशन जलशक्ती मंत्रालयान दिला, तो डीपीआर फाटीं घेवचो हो आमचो डिमांड आसा। तिसरो डिमांड, म्हादय वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी जी फॉर्म करची, जाता तितके बेगीन फॉर्म करची आणि 8 दिसां भितर फॉर्म करची हो आमची डिमांड आसा। आणि म्हादय वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटींतल्यान इलिगली कर्नाटकान जे उदक डायवर्ट केलां ताजेर कंट्रोल घेवचो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची बेगोबेग भेट घेवन केंद्र सरकारान 8 दिसां भितर कर्नाटकान दिल्ले डीपीआर फाटीं घेवचे अशी मागणी गोंय सरकारा कडेन करची। तशें जायना जाल्यार मुख्यमंत्र्यान पदाचो राजीनामो दिवचो अशी मागणी विरोधी पक्षांनी एकठांय येवन केल्या। तशेंच म्हादय वाचोवपा खातीर विधानसभेत खासा अधिवेशन घेवन हे विशीं निर्णय घेवपाक जाय अशें विरोधकांनी केला। As opposition, and I मांडलें की we should all unite irrespective of our differences. I am thankful to all the opposition MLAs. We all came on one platform. I also requested the other MLAs from the BJP also, we should all gather. But it is sad to see that not a single minister nor an MLA speaks on Madhai. And certain MLA ministers speak that this issue doesn't pertain to them. It is shocking. Today 33 जे म्हाका दिसता 33 आमदार आहाय, they are all silent. Why are they silent? Because तांकां कितें फतवा कितें येयलां काय कितें तोंड बंद करपाक। Why are you silent? Why are you not fighting? This is not about the Congress party or the Aam Aadmi party or the Goa Forward party or RG or BJP. This is about Goa and Goans. We should fight together. The Chief Minister has announced, he has announced that he would lead a delegation, he and the WRD Minister, to the Prime Minister. We tell the Chief Minister that once you lead the delegation, make sure that within a week's time, you withdraw, ask the Honorable Prime Minister and withdraw this
DPR, failing to which you should resign on moral grounds. We will back you. You resign if you are unable to do it. See, the court, finally, justice will prevail. We all have faith in the court. But this is a political setup, and our democratic rights, though Sarkar always they try to curtail it. We condemn such moves. We also resolved that immediately there should be a session called, and we should discuss on a day on this. Tingabiste bond room on, and even the press are not. They let the people know that which MLAs and which political parties are serious about Goa and Goans. Let us not fall prey. म्हादयचो विषय खंयच्याच राजकीय पक्षाक सुटावो करपाक जावचो ना. ते खातीर आता गोंयकारांनीच खर चळवळ करची पडटली अशें विजयान म्हणलां. म्हादय वाचोवपाक भाजपाचे सरकार अपयशी जाले उपरांत आता सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेवन हो विषय सुटावो करपाचे सरकार उलयता. जी चूक सरकारान केल्या तातूंत विरोधकांनी कित्याक वांटेकार जावप काय असो प्रस्न गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय हांणी केला. म्हादयचे कोफुसांव दिगंबर कामत हांणी सुरू केला असो आरोप करीत विजयान दिगंबराचेरूय खर टिका केल्या. तुम्ही उगे आमकां कशें पार्टनर घेता रे? गोंय चलयता तुमी मरे. तुमी इतले फोडून हाडल्या लोकांक. प्लस एक्सपर्ट आहा तुमचे बरोबर. जे मनशान जिखता ती केस आनी कोफुसांव करून उडयली आनी व्हडल्या नेटान घाली. दिगंबर कामत तो आनी बरोबर आहा तुमच्या. सो आतां तुमकां प्रॉब्लेम ना. तुमकां सगळें पळोवंक जाय. जे मनशान कोफुसांव केलें ते कोफुसांव अनवाइंड करपाक ताकाच खबर आसतलें कशें करप ते घे एडवायस ताची. आमकां बरोबर कित्याक घेता? ते सगळ्या आमदारांची मिटींग केल्या आमकां आउट नंबर करपाक. आमचे असलो आवाज ना येवचो म्हणून ते आमदारांक हाडल्या. ते 33 वर्सीस 60 जाता थंय. कळ्ळें तुका न्ही? सो म्हाका दिसता हें सगळें तियात्र गोंयचे जनतेक दोळ्याक उदक लावपाक तांचो क्लियर एजेंडा आसा की ही केस धुकलून कोर्टान व्हरून घालप. कोर्टान वतकच ती न्हिदतली. कर्नाटकान ते थंय वचून मिटिंगो घेतले. आमी तुमकां उदक हाडून दिलें आनी उदक दिलें म्हणून तांकां मतां पडटलीं. कर्नाटकान मतां घेवपा खातीर ह्या नाक पळोवन घोष्टपाक तयार आहा. कितेंय करूंक तयार आहा. तेन्ना तो आशिल्लो तेन्ना म्हादय ट्रिब्युनल ताणें एग्री जालें. थंयच काँग्रेस चीफ मिनिस्टर आसता थंयच्यानूच सुरवात जाल्या म्हणे. आनी हो इश्यू कितें जाणा तूं? बेनी हळ्ळा म्हणून एक नदी आहा. ह्या ते कोण ते म्हादय परत 3 पटीन व्हडली नदी. ती धारवाडच्यान फक्त 46 किलोमिटर आहा. म्हळ्यार लेस दॅन 50 किलोमिटर. आनी ही कणकुंबीच्यान धारवाड जी डायवर्ट करून व्हरता ती 100 किलोमिटरा परत वयर आनी 1/3 द विड्थ. इतलो त्रास कित्याक घेता ते आमचें उदक व्हरपाक? सादो इश्यू मरे. हे तुमच्यान जर मोदीच्या तकलेन घालूं येता की बाबा हो क्लियर कट अन्याय. खंय लेस दॅन 50 आनी खंय मोर दॅन 100. हें सांगपाक सादें न्ही. हें कोण आमी सांगप? आमकां वळखता तो? तुमकां वळखता कितें? तुमकां अपॉयंट केला न्ही चीफ मिनिस्टर. कितें? सो इतलें सगळें आसून सेंट्रल गव्हर्मेंट जर वचून कर्नाटकाक सपोर्ट करता इट इज व्हेरी क्लियर दॅट दीस इज 28 वर्सीस वीक लिडरशीप इन गोवा. श्रीपाद नायकान कितेंय म्हणूं की आपण हें करून तें करून तें आज बरें दिसपा खातीर ताणें केलां. आनी कितें म्हणटा तो लास्टाक? अन्याय जाला. अन्याया खातीर कितें करता? कोर्टान या म्हणटा आमी सगळे बरोबर झगडया. सगळे बरोबर झगडया बरें आहा तें म्हणटा तुमी. हो सगळो इश्यू इज अबाउट स्पायनलेस लिडरशीप. आनी जर जे मनशान असल्यांक जायना जाल्यार ताणें सोडचें. दुसरें आसतलें करून. Political solution is if you can't do, you resign. See, when political solution is what? The entire all fingers point to you. You have to give the solution because you are the leader. When you are losing the battle, don't take partners. Father of the child syndrome म्हणून आसता. भुरगें जालें जाल्यारूय तुका क्रेडीट आनी कितें जालें जाल्यार तुवें घेवंक जाय त्या आंगार. हारतना म्हादय मरता थंय जाल्यार तो आमकां पार्टनर घेवंक आयला बरो आयला. अशें कशें? अशें जावंक शकना तें. मोपा विमानतळाचेर टॅक्सी स्टँड हो दर एका पेडणेकाराचो हक्क आसा आनी तो मेळसर आमी वोगी रावचे नात. पेडणेच्या टॅक्सीकारांनी शिटकावणी दिल्या. देखून आमचे पाशयेस पेड्ड्यार जावपाची सरकारान वाट पळोवची न्हय अशें तांचें म्हणणें.
मोपा विमानतळा कुशीक आशिल्ल्या 12 जण देवाक गाराणे घालून सुदीप तामणकाराच्या नेतृत्वाखाला पेडणेच्या टॅक्सीकारांनी आंदोलन चालू केला। दाबोळे विमानतळ आणि रेल्वे स्टेशनाचेर टॅक्सी स्टँड आसा जाल्यार मोपा विमानतळाचेर टॅक्सी स्टँड कित्याक ना असो प्रस्नूय तांणी ह्या वेळार उप्रासलो। तशेंच ह्या वेळार टॅक्सीकारां वांगडा थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकार हाजीर आशिल्लो। ताणें ताका विश्वासांत घेवपाचो यत्न केलो पूण ते अपयशी थारलो। टॅक्सीच्या स्वरूपान अनएम्प्लॉयड यूथ जे आहा ते एक बाबा टॅक्सी लावन एक आपलो पोट भरपाचो व्यवसाय सुरवात करपाक शकताले म्हणून थंयसरूय त्यांच्या हक्काचेर गदा हाडल्या। आयज दाबोली एअरपोर्टाचेर जर टॅक्सी स्टँड आहा येलो ब्लॅक टॅक्सी स्टँड, प्रत्येक रेल्वे स्टेशनाचेर गोंयान सबंद येलो ब्लॅक टॅक्सी स्टँड आहा, प्रत्येक बस स्टँडाचेर जर येलो ब्लॅक टॅक्सी स्टँड आहा, मागीर मोपाचे युवकूच कित्याक वंचीत हो आमचो प्रश्न आहा सरकाराक आनी हेचें उत्तर खंय तरी दिवंक जाय। आनी प्रत्येकान मोपाच्या युवकान आयज सरकाराक विचारपाक जाय की आमी कितें अन्याय केला तो आमकां तुमी हांगासर मोपा एअरपोर्टाचेर वेवसाय करपाक टॅक्सी स्टँड दिना। तेन्ना आमची एकूच मागणी आहा, स्वातंत्र्या पूर्वी वेगवेगळे आमचे जे नेते आसले, वेगवेगळे स्वातंत्र्याचे लिडर, तितून बाळ गंगाधर टिळकाचें नांव प्रामुख्यान येता। तेंच्यांनी जशें सांगलेलें स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे, त्याच प्रमाणे मोपा एअरपोर्ट वरती टॅक्सी स्टँड हा प्रत्येक पेडणेच्या युवकाचा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो आम्ही मिळवणारच ही घोषणा करून आम्ही आज पुढे सरलेले आहा। त्यांना जागे जावचे सरकारान या आणि यांनाच जर बऱ्यापैकी लोकांक चड न दुखयता, लोकांचो अंत न पळयता बेगीनतल्या बेगीन निर्णय घेवचो। हेजे पळय कितें आहा तुमकां काउंटर येलो ब्लॅक टॅक्सी स्टँड तो हांव दिता तुमकां, हांव तुमच्या वांगडा आसा केन्ना हांव तुमकां आयज तुमकां तें उत्तर दिता। आयज सर उत्तर नाका आमकां बरोवन जाय जे पळय तुमी कमिटीचे कोण आहा लिडर तेंच्यानी म्हाज्या वांगडा येवचे, बाकीच्यांनी हांगा रावचे, हे प्रॉब्लेम गोवा टॅक्सी ॲपाक जॉईन जाल्ल्या टॅक्सीकारांक 2 वर्सां खातीर येरादारी कर माफ करपाचो निर्णय सोमारा मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत घेतले अशी माहिती येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी दिल्या। गोंयच्या येरादारीत ॲपाचो टॅक्सीचो गरज आसा, ते खातीर सरकारान ही सोय सुरू केल्या। गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वरवीं हे ॲप चलतले अशी माहिती मंत्र्यान दिल्या। Main approval for Goa Taxi app for digital last mile connectivity solution across the state. तुमकां खबर आसा ह्या विशयाचेर कितली चर्चा जाला आनी ॲप बेस्ड टॅक्सी गोवा टॅक्सी ॲप म्हूण आमी हाडपा प्रयत्न करताले। तुमी म्हणटाले केन्ना येता तर फायनल इम्प्लिमेंटेशना खातीर हे ऑलरेडी कॅबिनेटीन आमी पास केल्ले आसा। मेन थोडक्यान म्हणजे दोनूच पॉयंट सांगता। मेन म्हणल्यार वॉट इज एप्रूव्ड implementation of aggregator taxi app called as Goa Taxi app for the operation of unified platform in the state owned by GEL, particularly at the time when new Mopa airport is becoming operational. हे झाले। दुसरे important constitute advisory body with approval of government having representation of stakeholders. हे important registered taxi union, travel and tourism association, DOT, आमचे Department of Transport, Department of Tourism, who will periodically meet and advise on functioning of taxi app service so as to provide efficient taxi service and implementation of welfare measures for taxi operators. आता सगळ्यान मुखेल अशें आसा, आमी मोटर व्हेकल टॅक्स जो एक्ट आहा तो आमी एमेंड करतले टू ऑल्टर द टॅक्स स्ट्रक्चर। जे एपार येता फुडले 2 वर्सां तेंका हुंचे टॅक्स भरपा पडपा ना, तेंका आमी वेवर ऑफ टॅक्स दिता। सो वी आर गिविंग देम दिस कन्सेशन विच वी हॅड गिवन ड्युरिंग द कोविड पिरियड। आता ते टॅक्सी ॲप जॉईन केले तेंका फारी करपा ना, म्हणजे 2 टॅक्स स्ट्रक्चर कोण पळय ते जे येना तेंका ते नॉर्मल फारी करचे पडटले आनी झिरो टॅक्स हे टॅक्सी ॲपाचेर जे कोण जॉईन जाता तेंका आनी जे कोण फारी केल्ले आसा आनी जे जॉईन जाता सिन्स वी आर गिविंग दिस बेनिफिट फॉर 2 years 1 क्वार्टर बोलला तो रिफंड करतले आमी तेंका। जीएसटी बुडोवपी वेवसायिकांचेर कर कारवाय करतलो मंत्री माविन गुदिन्होन शिटकावणी दिल्या। पोरूच्या तुळनेन गोयच्या डिसेंबर म्हयन्याच्या जीएसटी कलेक्शनात 22% उणाव दिसून आयला। हे फाटभुंयेर विचारिल्ल्या प्रस्नाक मंत्री माविन गुदिन्होन जाप दिली। महसूल गळटी सोडून काडून ही गळटी जावची न्हय म्हूण प्रभावी उपाय येवजण करतले अशें तांचें म्हणणें।
डिसेंबर महिन्यात जीएसटीच्या माध्यमातल्या 460 कोटी रुपयांचो महसूल एकठांय केला. फाटल्या वर्सा हेच संकलन 592 कोटी रुपया आशिल्लें. एप्रिल ते ऑगस्ट महिन्यात जीएसटी संकलनात उणाव दिसून आयिल्लो. उपरांत सप्टेंबर महिन्यात तातूंत 33% जाल्यार ऑक्टोबरांत 32% वाड जाली. मात नोव्हेंबर आनी डिसेंबर महिन्यात तातूंत परतून उणाव दिसून आयलो. पर्यटन हंगाम सुरू जाले उपरांत हे संकलन वाडपाची आस्त आशिल्ली. सगळे कडेन इन्क्रीज जाता ते भारत पण गोंयान मातशें डिक्रीज आसा. वी स्टील फायंडींग द रिजन्स. I think the leakages are to be plugged, so we are studying it very carefully. बाकीचे कडेन increase जाला because e-invoicing has increased and the data collected has been used intelligently so that there is no leakage of revenue. गोंयांनी म्हाका दिसता ते बरे प्रमाणान आमकां पळोवचें पडटलें. We are still studying it. The trader knows how to avoid paying the taxes. So we have to get him in the ambit to pay tax and see that he is fined if there are violations. जेन्ना रेल्वे खातीर लोकांची जमीन पयलींच संपादीत जावन लोकांक ताचे पयशे मेळिल्ले आसात जाल्यार उपजिल्लोधिकाऱ्यान परत एकदा लँड अवॉर्ड घोशीत करपाची गरज कित्याक असो प्रस्न करीत गोंयचो एकवट संघटनेन रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाक परत एक फावट खर विरोध केला. पश्चिम वाठारांतल्यान खंयचोच रेल्वे ट्रॅक व्हरचो न्हय अशें सर्वोच्च न्यायालयाचो आदेश आसतना लेगीत मुख्यमंत्री डबल ट्रॅकिंग कोळशा खातीर हाडूंक सोदता असो आरोप ह्या संघटनेचो फुडारी ऑलासियो शिमोयशान केला. When Supreme Court also is telling you, don't come into the Western Ghats, you're destroying the Western Ghats, you're going to destroy the health, there is no need of double trekking, there is no justification of the existing track which is already taking goods. As Vasco railway station बंद केले पॅसेंजर, सो कोणाक लागून तूं हाडटा हे ट्रॅक? म्हळ्यार फकत अदानी जिंदालाचे प्लांटाक लागून आमी आनी एक ट्रॅक हाडचें, लोकांचे हेल्थ कबर जावचे, लोकांचे भाटां बेसो वयचे, लोकांचे घरां वयचे, हें कसलें उदरगत? सो आमी सीएमाक मागता की यू आयदर टेक कंट्रोल ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा or tender your resignation, because if you are for Goa then you will listen to the highest court and listen to the voices of your people who have voted you to power. So आमी इतलें मागता की हें जे एक्विजिशन पळय आसा हें ताबडतोब ब्लॉक करचें, ड्रॉप करचें आनी तुजो प्रोजेक्ट जो आसा एज पर सुप्रीम कोर्ट कृष्णा पोर्टान व्हरचें. कित्याक थिंगाच्यान ऑलरेडी माल वयता आनी एक ट्रॅक बांदून आनी माल व्हरा, आमकां कांय ऑब्जेक्शन ना. म्हादयचें उदक गुणान व्हरपा खातीर आमी पयलींच्यान विरोध केला. म्हादय उदका लवादान 3.9 TMC उदक व्हरपाक तांणी परवानगी दिल्या, पूण ताका आमी सर्वोच्च न्यायालयांत आवाहन दिलां. कर्नाटकाक दिल्लो DPR फाटीं घेवचो ही मागणी घेवन हांव आनी उदका स्रोत मंत्री जलस्रोत मंत्र्याक मेळटले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. म्हादयच्या विशयाचेर आमी कर्नाटकाक नोटीस जारी करतले. म्हादय अभयारण्यांतलें उदक गुणान व्हरपाक मेळना देखून रानवटी जीव कायद्या खाला आमी तांकां ह्यो नोटिश्यो धाडटले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. पयले डिसिजन आउट ऑफ द बेझीन उदक व्हरपा खातीर आमी पयल्या दिसाच्यान विरोध केला. तो विरोध अजूनय आमचो ठाम आसा. आमी आउट ऑफ द बेझीन उदीक व्हरपा खातीर केन्नाच दिवचे ना. ऑल्दो द ट्रिब्युनलान अवॉर्ड पास केला, ट्रिब्युनलान तांकां जें सांगलां 3.9 TMC उदक तुमकां आउट ऑफ द बेझीन व्हरपाक परमीट केला, बट तो ट्रिब्युनलाचो अवॉर्ड जो आसा हो आमी सुप्रीम कोर्टात चॅलेंज केला. बट तरी सुद्दां आमचे परत एकदां म्हणजे आमी त्या विशयाचेर ठाम आसा. दुसरो आत्ता जो सेंट्रल वॉटर कमिशनान जो DPR एप्रूव केला तो DPR फाटीं घेवचो, म्हणजे तो सब्जेक्टेड टू आसुनी तेंच्यांनी वेगवेगळी NOC फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट तेंच्यांनी वेगवेगळे NOC सांगल्या. पण आमचो पयलो डिमांड केंद्र सरकारा कडेन आसतलो की CWCचो जो DPR एप्रुवल दिला, जी DPR तेंच्यांनी जो NOC दिल्ल्या DPRाक सब्जेक्टेड घालून तो DPR फाटीं घेवचो हो आमचो पयलो डिमांड आसा. दुसरो आमी आमच्या स्टेट गव्हर्मेंटाच्या वतीन आमी स्टेट वायल्ड लायफ बोर्ड्स आनी स्टेट वायल्ड लायफ तांकां ज्यो परमिशन्स लागता आमी कर्नाटकाक नोटीस इश्यू करपाचें आसा रिगार्डींग दॅट तुमी वायल्ड लायफ सेंच्युरीन जे उदक कंटिन्युअसली वता तेजेर तुमी डायवर्ट करूं शकना हाजे रोखड्योच आमी आयच्या दिसा भितर आमी ह्यो नोटीस इश्यू करपाक घेतलेल्यो आसा. आनी अंडर द वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट तेज्या अंडर आमी तांकां नोटीस इश्यू करतले. तिसरो जे आसा
ते आमी ऑल दो आमी सुप्रीम कोर्टान जर ट्रिब्युनलाचो अवॉर्ड जरी चॅलेंज केला आसत जाल्यार तितूर वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फॉर्म करची हो डिमांड जो आशिल्लो तो आमी म्हणटा की जाता तितके बेगीन एक 8 ते 10 दिसां भितर केंद्र सरकारा कडेन आमची डिमांडूय आसतली की वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फॉर्म करची आनी कर्नाटकान इल्लिगली डायवर्ट केल्लें उदक हे बंद करचें. जरी आमी तो अवॉर्ड सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज केला सबजेक्टेड टू डेट वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फॉर्म करची जेणे करून तांच्यांनी इल्लिगली उदक जितके डायवर्ट केल्लें आहा ते बंद जातले आनी इन फ्युचर अशा पद्दतीचे जे DPR जे आसा हे वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी कडेन वयचे आनी ऑथॉरिटी कडल्यान ते डिसायड जावचे. म्हादयचो विशय अजूनही सर्वोच्च न्यायालयांत आसा. कायद्याप्रमाण खंयच्याच प्राधिकरणाक वा केंद्र सरकाराक म्हादयचें उदक वळोवपाचो कसलोच हक्क ना अशी माहिती एडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान दिली. केंद्र सरकारान मान्यताय दिल्लो परवानो हो फकत तांत्रीक परवानो आसा. अभयारण्यांतलें उदक कायद्याप्रमाण फकत वायल्ड लायफा खातीरूच वापरपाक येता. ते खातीर कर्नाटकाच्या ज्या DPRाक मान्यताय दिल्या त्या DPRाची प्रत आमी केंद्र सरकारा कडेन मागल्या. ती पळोवन आमी आमचे म्हणणे केंद्र सरकारा मुखार मांडटले अशें स्पश्टीकरण पांगमान दिलां. thing is the matter is pending in the Supreme Court. The second most important thing is irrespective of any award of the tribunal or any permission that is granted by the central government, our view is that no water from Madai Wildlife Sanctuary can be diverted at all in law. No authority can permit it. Even the central government cannot permit it. And that is our point. We will raise this point seriously and we will not permit that to happen. This is only a technical clearance from the point of view of water management that the Central Water Commission has granted this permission. But that is not the end of the matter. You require several other permissions, and one of which is this permission from the Chief Wildlife Warden. If that is not there, you cannot do it. And even according to me, the Chief Wildlife Warden cannot grant such a permission because this will amount to diversion of water for other than the use of the wildlife sanctuary. The Chief Wildlife Warden can permit such diversion only for the benefit and use of the wildlife sanctuary. It cannot be allowed to be used for any other purpose. The legal remedy is, one thing is that we have not got the DPR in our hand today. We are demanding it from the central government today to give it to us. We are addressing a letter to the central government saying that it should give us a copy at the earliest. This is the first thing we are doing. Secondly, we are raising issues on all fronts before all central government authorities. And one thing is very clear, we are going to agitate this issue of Section 29 of the Wildlife Protection Act very seriously. And I think that is a strong point which is in our favor of state. गोयच्या भाजप सरकारान म्हादय मायेक विकली असो खर आरोप करीत खाशेले अधिवेशन आपोवन म्हादयचेर चर्चा करपाची मागणी काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान केली. भाजपा सरकारान अर्धवट बांदकाम जाल्लो मोपा विमानतळ आनी जुवारी पुलाचे मुद्दम उद्घाटन केलां जेणे करून म्हादयचो सौदो करपाक सामकें सोंपें जातलें. तशेंच ह्या सगळ्यांत मुख्यमंत्र्याचो मोठो हात आसा अशें म्हणीत अमित पाटकारान सरकाराचेर उतरांचे फार पेटयले. सरकारानूच आमची म्हादय काडून विकली मरे. भाजप सरकारान म्हादयचो सौदा केलो म्हणटा. आय एम चार्जिंग टुडे. हे जे दोन प्रोजेक्ट आनी जे टायमली तूं टायमींग जर पळयत जाल्यार तांणी एअरपोर्ट जो कंप्लीटूच ना. प्रधानमंत्री आयिल्लो डिसेंबरान, अजूनही फ्लायट गेली. आज 2 तारीख फ्लायट गेली मोपाच्यान, म्हळ्यार हाजो अर्थ मोपा एअरपोर्ट वॉज नॉट रेडी. ब्रिज जो ओपन केला तो सुद्धा हाफ कंप्लीट ब्रिज हा. सो हे तांणी पर्पजली केला बिकॉज दे वॉन्टेड, दे न्यू ह्या मुख्यमंत्र्याक म्हाका दिसता तो 100% शामील आहा ह्या फूल झोला भितर. म्हणून ते लोकांचे डायवर्ट करपाक हे दोन आमी प्रोजेक्ट ओपन केले म्हणून तांणी ते इनॉग्रेशन केलें. काँग्रेस पार्टी डिमांड्स अ स्पेशल असेंब्ली सेशन टू डिस्कस ऑन रिवर मादय. काँग्रेस पार्टी डिमांड्स द गव्हर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड ऑल द पेपर्स pertaining to Madai diversion dispute to all elected representatives of the Goa Legislative Assembly. भाजपा सरकारान नव्या वर्साची सुरवात स्कॅम करीतूच सुरू केल्या अशें म्हणीत काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान सरकाराचेर टिका केल्या. पर्पल फेस्टाची निविदा सोमाराक उक्ती जावपाची आशिल्ली पूण तशें करिनासतना आदल्या दिसा आयताराकूच उक्ती केली. हो घोटाळो आशिल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान केलो. हो सरकार खासा श्रमतेच्या लोकांक लेगीत सोडिना अशें म्हणीत अमितान सरकाराचेर फोग काडलो. पयल्या सुवातेर समीस गोंयकारांक नव्या वर्साच्यो परबी आनी हें नवें वर्स 2023 ह्या भाजप सरकारान करप्शनांतल्यान चालू केल्ल्यान. काल आमचो मिडिया चेअरमॅन अमरनाथ पणजीकर हाणें एक स्कॅम एक्सपोज केले जे एक्चुअली ताजो टेंडर आज
सकाळीं 11 ते टेंडर ओपन जावपाचें आशिल्लें, पूण काम ऑलरेडी शुक्रार काय शेनवारच्यान चालू आहा. सो चीफ सेक्रेटरीक आतां हांवें कंप्लेन केल्या की ताजेर चवकशी जावची आनी ते स्क्रॅप करचे म्हण ते टेंडर, बिकॉज टेंडर जावच्या पयलीं काम कशें चालू जावपाक शकता. आनी हाजे वयल्यान सिद्ध जाता की हे भाजप सरकार, BJPचो गव्हर्मेंट जो आसा ते डिजेबल्डाक सुद्दां सोडना. अरे तो पर्पल फेस्टिवल म्हणटा ते डिजेबल्ड लोकांचे फेस्टिवल, सो तांकांय तुमी सोडना, थंय करप्शन. सो हाजे वयल्यान कळटा की BJP म्हणटा ते गोंयकारांचे पडलेले ना आनी गोंयकाराक विकपा हे उठले. सी टेंडर आज 11 एक्चुअली ते ओपनिंग ज्या लोकांनी बीड केला ते आज 11 ओपनिंग. म्हाका एक सांग, टेंडर ओपन जावच्या पयलीं काम कशें चालू जावपाक शकता? सी तो काल व्हिडिओ कितें व्हायरल जाला तातूंत कोण तरी सिद्धेश अशें कितें तरी नांव हांवें आयकलां. आतां ते अरे टेंडर जेन्ना आज सकाळीं 11 ओपन जाता तेन्ना काम कोणाक मेळटलें आमकां कशें कळटलें? पूण ते कोण तरी काम करता. सो तुमी वचून ते पयलीं थंय पळयात आनी विचारा ताका की अरे आज 11 टेंडर ओपनिंग आसतना काम पयलीं कशें चालू जालें काय म्हणून. ते पयलींच फिक्स जालां न्ही रे. हाजे वयल्यान सिद्ध जाता की टेंडर जें आसा ते पयलींच फिक्स केल्लें, नांवाक लागून टेंडर केला. आनी फाटीं थोडे दीस पयलीं एक न्यूज सर्क्युलेट जाताली की हे थोडे लोक जे इनवॉल्व आहा, जे म्हाका दिसता ते MLAचे स्टिकरूय लावन भोंवताले दिसता गाडयांक. सो हाजेर म्हाका दिसता चीफ सेक्रेटरीन दखल घेवपाची गरज आहा. पळोवया आमी आतां 10:30 एक इनवर्ट केला. चीफ सेक्रेटरी कितें हाजेर एक्शन घेता ती कळटली न्ही. प्रोएक्टीव स्टेप्स चीफ सेक्रेटरीन घेवपा जाय. 100% स्कॅम न्ही रे. टेंडर आतां ओपन जाला 11 पूण काम 2 दीस पयलीं चालू जालां. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान वेगवेगळ्या विभागांच्या मुखेल्या वांगडा बसका घेवन फाटल्या वर्साचो नियाळ घेतलो. तशेंच तांचे कडल्यान प्रलंबीत कामाची वळेरी, नवीन सुदारणा आनी नवे उपक्रम लेगीत हातांत घेवपाचे निर्देश दिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगले. आज ऑल सेक्रेटरीज सगळ्या डिपार्टमेंटाच्या बरोबर पहिली मिटींग जाली आणि त्याच्या उपरांत सगळ्या डिपार्टमेंटाचे HODs हांच्या बरोबर मिटींग जाली. सेक्रेटरीजच्या बरोबर फाटल्या वर्सभरात आमी कितें कितें कामां केली, कितें ताजो रिव्यू आनी त्याच बरोबर फुडें कितें कामां करपाची हाजो सगळ्याचो नियाळ. HODच्या मिटिंगेक हांवें तांकां 3 गजाली सांगल्यो स्ट्रिक्टली आनी तेंच्यांनी त्यो फॉलो करच्यो. तांकां तेंय बी सांगलें सगळें काम केलां त्या बद्दल सगळ्यांचें एप्रिसिएशन, अभिनंदनूय केलें. जे कोविडांतल्या सारकिल्या महामारीच्या उपरांत आमी हेज्यो व्हडल्यो मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, जुवारी ब्रिज, मायनींग ब्लॉक ह्या सारकिल्यो आमी सगळ्यो बरी कामांय करपाक शकले. त्या बद्दल तेंचे एप्रिसिएटूय. आनी HODक 3च गजाली सांगल्या हांवें. एक, तुमच्या डिपार्टमेंटान तुमच्या मंत्र्यांनी सांगलेलें आनी हांवें सांगलेल्यो पेंडींग गजाली कितें उरल्या तेजें लिस्ट दी म्हाका. तुमी न्यू रिफॉर्म्स तुमच्या डिपार्टमेंटांत कितें करतले तेजें लिस्ट दी म्हाका. आनी तुमी न्यू इनिशिएटिव्स तुमच्या डिपार्टमेंटान कितें घेतले तेजें लिस्ट दी म्हाका. ह्यो 3 गजाली तांकां सांगल्या आनी फुडल्या म्हयन्यान परत तेंची रिव्यू मिटींग जातली. उरल्या ऑफकोर्स उरल्या सगळ्यांच्यो म्हणटा तुका की खूब बरें काम जालां. खंयच्यो तरी एखादें दुसरें उरल्यात आसतलें न्ही. त्या खातीर तांकांच टार्गेट दिला की तेंच्यांनी पेंडींग उरलेले लिस्ट दिवचे. न्यू रिफॉर्म, न्यू इनिशिएटिव्स. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. आतां रोखडेच पळयात आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. पळयत रावात गोमंतक TV.